Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Register today for Stellar Talent Search exam. Admissions are open for repeaters medical batch for NEET 2021. म्हाका खूब तेंपान आज जे सरकारी अधिकाऱ्यांक आपण जी मिटींग आपयली आमचे मिनिस्टर गोविंद गावडे आनी अशेंच तर मिटींग तर आपयली जाय ज्यो फायली बारीक गरीब लोकांच्यो ज्यो फायली मुनकार टेंडन्सी बाकी सगळे तरेच्यो ह्यो फायली जबाबदार चलपा लागतल्यो म्हणजे फुडें वतल्यो। हेतूच आसा की पॅन्डेमीक सिच्युएशन जें आशिल्लें फाटल्या 7-8 म्हयन्यांत तातूंत भितर जी लेथार्जी आयली आनी लोकांचे विशय जे काही महिने काही वर्सां अशे रिंगाळत आसात तांचो सुटावो जावचो आनीक ऑफिसां भितर जे सिस्टमॅटायझेशन जाय स्पीड येवपाक जाय कामाची गती येवपाक जाय कामाची ती येवची ह्या नदरेन पयली बैठक हांगसर ऑफिसरांच्या आज आयोजीत केल्ली आसा। ह्या दिसांनी खुबश्यो कागाळी कंप्लेंट्स तांच्यो विविध अधिकाऱ्यांचेर आयिल्ल्यो आसात। जशें सुभाष बाब शिरोडकरान सांगिल्लें त्या प्रमाणे की कोविड पॅन्डेमिकाचो जो टायम जो आशिल्लो आनी ताजे निमित्त धरून काही ऑफिसर जे आसात ते एक्सक्युजीस दिताले आनी बाबा आज पर्यंत कोविडाच्या टायमान तुमी कितें केल्लें आसा ताजो एक टोटल अहवाल तांकां आमी दिवपाक सांगिल्लो आसा। बस स्टँड हो प्रकल्प पयलीं हातांत घेतले आनी ताजे उपरांत मार्केटाक हात घालतले कारण डेव्हलपमेंट हो कंटिन्युअसली डेव्हलपमेंट करप कारण वेगवेगळे प्रकल्प करप हाडप आनी फुडल्या 1 वर्साच्या कार्यकाळात आमचे इनलायन आसलेल्या प्रोजेक्टांनी नवीन प्रकल्पाक सुरवात करप। केंद्र सरकारी आमकां वेगवेगळ्या प्रोजेक्टा खातीर मदत करपाचें आसा त्याची निश्चितच म्हापसाची उरलेली डेव्हलपमेंट जी आसा हे आमचो हांगातलो आमदार भक्ती शिवा डिसोजा बाकीचे सगळे हांगातले कावन्सिल्स फाटले जे काम करता तांकां सगळ्यांक घेवन फुडें व्हरपाचें आसा। रोखडेंच कावन्सिलाचें इलेक्शन जाल्या उपरांत परत एकदां हे म्हापसा तशें पळोवंक वचत जाल्यार पणजे उपरांत म्हापसा शहराचें नांव घेतलें वता आनी निश्चितच इन फ्युचर जे मोपा डेव्हलपमेंट जाल्या उपरांत म्हापसा शहरा कडेन एक वेगळ्या दृश्टीन पळयलें वयता आनी निश्चितच म्हापसा शहराची डेव्हलपमेंट ही खूब मोठ्या प्रमाणांत जाता। गांवांत प्रत्येक वाड्यार जर जी गरजू वस्तू आसा ती पावयली जाल्यार लोकांक थोडीशी मदत जातली आनी ताकाच लागून माधवराव ढवळीकर ट्रस्टा तर्फे आमी मडकय मतदारसंघभर जी बेजीक ग्रॉसरी आसा ती पावोवपाचो प्रयत्न केलो आनी ताका सगळ्या पंचायतींनी हातभार लायल्या बद्दल हांव तांचे मना पासून अभिनंदन करता आनी तांचे आभारूय व्यक्त करता। आनी तांच्याच बरोबर तांचे जे वांगडी आसा तशेंच आमचे कार्यकर्ते आसा जे आज सगळ्यांचो हांगा सत्कार जाला तांचे हांव अभिनंदन करता कारण अशा वेळार तांणी मदतीचो हात फुडें केला कोणूच भायर सरपाक तयार नाशिल्ले कारण हें दुयेंसूच अशें आसा की एकट्याक कोणाकूय जालें जाल्यार जाणटो मनीस घरान आसा तांकां खूब हानिकारक आसा। आमी तुमकां मुद्दम येवून त्यो कित्याक हें करता कारण जेन्ना आमी खंयच्या देवळांत वता धार्मीक देवळांत वता चड पयस नाका नागेशी आमच्या हांगा माड्डोळा आमी मुद्दम पळयता की एक तेच्या देवळाच्या एंट्रन्सा मुखार एक कोण हें आसता समयी दीप आसता व्हडलो आनी त्यो दीप पेटयल्ले आसता। पीआई किस लेवल तक की इन्फॉर्मेशन दे सकता? Sir, even SP does not take our calls. I have tried so many times. If you don't take PRO का मैं नंबर SP स्पेशल महेश गांवकर है उसके ऑफिस के हम आपको सबको नंबर सर्कुलेट कर देंगे। यू कैन टॉक टू देम। दे हैव गॉट ऑफिसर, वी हैव डेडिकेटेड पर्सन, तो वी विल गिव इन्फॉर्मेशन टू यू। हम SP से ही बोलेंगे कि SP उनको कॉल करें, मतलब दे शुड रिस्पॉन्ड टू यू।